Welcome back. Save Old Goa Action Committee has demanded Master Plan Committee for Old Goa. The committee members have requested CM Parrikar to form the committee before exposition of St. Francis Xavier relics in December. Committee has accused MLA Pandurang Madkekar for shielding illegalities in Old Goa. Committee will hold a dharna on Sunday to expose illegal kiosks operating in Old Goa. ओल्ड गोवा तिच्यासोर सगळ्याक गाडे आणि शॉपिंग मॉल आणि हेर धंदो वाडत गेला आणि यांची सगळी गार्बेज बाजिलिकाच्या फाटल्यान गेटीची उडयतात. आमचे दोनूय इगोर्जेची ब्युटी ह्या शॉपिंग मॉलांनी पिड्यार कोत्ता. वर्ल्ड हेरिटेज सायट पिड्यार कोत्ता ह्या शॉपिंग मॉलांक पळयलें जाल्यार डिस्ट्रॉईंग ब्युटी ऑफ द चर्चीस. आमकां एक्सपोजिशन स्टार्ट जावचे आदीं आमकां गोंयचे चीफ मिनिस्टर मनोहर पर्रीकारा लागीं एक उतर जाय बाबा आपूण तें काम कमिटी घडटा म्हूण आनी हो प्लॅन आहा तो विदीन 1 year आमकां रेडी जालो जाय, नाजाल्यार आमी फ्युचर कोर्स ऑफ एक्शन घेतले. दुसरें म्हणल्यार आमी 19 येता त्या आयताराक आमी एक धाकले प्रेयर सर्वीस काम धर्ना दवरल्या वर्ल्ड गोवा आनी जे पळय वेस्टर्न गेट आहा बाजिलिकेच्या तेच्या मुखल्यान हो धर्ना जातलो. जरी तो जो मनीस डिस्ट्रॅक्शनां इनवॉल्व आसा तो जाल्यार आनी कितें करतलो. आनी जेन्ना तेचो सरकार आसलो तेन्ना तेणी सांगूंक जातालें बाबा आपुणूय बी सांफ्रांसिस्काच्या पांयांशी रावता, बाबा हें आमी सांबाळया म्हूण. तेचे एक हेजे MLA हेजे लॉ मेकर तेजी एक कायदो आहा तो नवो कायदो करूंक मागना, आहा तो कायदो तरी जाग्यार घालपाक जाय आसलो न्हू. A leopard attacked a person in Quepem on Saturday morning. Philip had gone to his field for a farm visit when the leopard jumped at him. The leopard escaped from the spot when the man screamed for help. Philip was immediately shifted to Savarde Health Center. He has received 5 stitches on his hand and 2 stitches on his head with several minor injuries. Locals then intimated Quepem forest officials. The forest officials team later caught the leopard. शेतां हिंगा बिश्टे मळात ते शेतां कितें जालें? शेतां म्हणून तो गेलो न्हू बिश्टे गोरवां आंबलो म्हणून गेलो तो. केन्ना तो? आतां सकाळीं 8 मागीर सकाळीं 8 गेलो तो ते सोरसान. मागीर थंय कितें जालें? मागीर थिंगा तेका तो सांग हेश कोन्न तेका धरून आनी तेका आमी कुत्र्यान धरून ना ते बॉल मार म्हणजे ते कोण बॉल मारली मागीर थिंग कोण पावलो ती बॉल मारून पावलो मागीर ते बोब मान ते चेडे मागीर घरा काडलो ते मागीर बॉल मान तेका आपूण हाडटे आमी आनी मागीर तेका सांगे व्हरून सगळें रगत हांवपा लागली. हांगा पेटो ते चोपा वचून मागीर तो चोन वाग म्हणून तो चोन मागीर हिंग येयलो. चेडे सांगपा आयलो हिंग दोतरीने आमकां सांगपा जाय न्हू कोण तो. तेणें सांगिल्लें मागीर वाग म्हणून वागाक पेट म्हणून सांगिल्लें तेणें धाकलो पेट्यान तेका सोडलो म्हणून. आतां जाल तेका तेणें थिंगासान केलां आनी वखद हें केलां आनी डेलीट केलें आमकां कडेसून. हाती बिटी फोडला? होय हाती सगळ्या फोडला, सगळ्या बारीक बारीक सगळे बसकून ते फोडटा थंय हिंग तकली हिंग माल्या कोडे आनी हे सगळे म्हणून आतां रोबोट हांव दिसता आहा. आमचो स्पेशलिस्ट आसा स्ट्रगलायजेशन करता परेश परब, ताका फोन केलो, वायल्ड लायफ बोंडला फोन केलो आनी सगळी टीम येयली. सगळी टीम आमी 11:30 पावणे 12 सुमार थंय पावले. विदीन 15 minutes ताका स्ट्रगलायज केलो आनी 15 minutes ताका हाडलो. आतां ताका केपें हाडला, आतां तो रिकवर जाता. आतां ताका हांव बोंडला शिफ्ट करता. Amidst all the fanfare of the maiden Indian Super League, the historic Durand Cup may have been overshadowed a bit. The 127th edition of Durand Cup will begin in 2 days at Navelim. Indian Army is organizing Durand Cup in Goa for the first time. And to attract football lovers for the matches, the Indian Army are holding promotional activities all over the state. Ponda witnessed the Durand Cup curtain raiser on Saturday evening. 127th edition of Durand Cup is being conducted in Goa. Till 1940, this tournament used to be conducted in Shimla. From 1940 till last year, it was conducted in Delhi. And now, for the first time, the Durand Cup has gone out of Delhi and come to Goa. In Goa, we'll be having a pre-quarterfinal league, which is starting from the 20th till the 27th. In this, there are 16 teams, out of which 5 teams are from the Goa First Division League. The remaining teams includes 5 teams from the Army and the rest teams from the rest of the country.
From this, 3 teams will go into the quarter-final league, which commences from 29th of October. In this, there will be 12 teams, which includes 1 Indian Navy team, 3 teams from the qualifiers, the top 3 teams from the qualifiers, and then it includes 9 teams, out of which 3 teams are from the Goa Pro League. We hope that we get the support of the people of Goa and they attend the matches, which will be conducted at the Raya Sports Complex. देशांच्या वेगवेगळ्या स्टेटीच्यान ते कलाकारचे म्हणजे ते कला दाखोवपी शकताची जे ट्रेन जे आसा ते सगळे सोल्जर आनी तेणी हांगसर आमकां एक प्रोग्राम हांगसर दाखोवपाक कित्याक ते मोटिवेट म्हणजे लोकांक हें करता की टोर्नामेंट जाता टोर्नामेंटान लोकांनी भाग घेवचो ते पळोवचे. And with this, we come to an end of this news bulletin. Keep watching Prudent. तुम्ही पळयतात प्रुडंट. You're watching Prudent.